नमस्कार. दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. वागातोर एडवर्टायझिंग हिलियम बलूनाचो स्फोट जाल्ल्यान 5 कामगारांक मायनर दुखापत जाली. दुखापत जाले ते सगळे एका एडवर्टायझिंग एजन्सीचे कामगार म्हूण म्हायती मेळटा. 3 जाणांक जीएमसीत उपचाराक व्हेले. उपचार जाल्या उपरांत खंय सगळ्यांक डिस्चार्ज दिलो. वागातोर हांगासर एक रेस्टॉरंटान हेलियम हो बलून रेस्टॉरंटच्या वयर लायिल्लो तो फुटिल्लो आसा आनी सकयल कर्मचारी आसले. 5 जाणांक इंजुरी जाल्ल्यो आसा आनी तांकां जीएमसीन काराती दाखल केल्ले आसा आनी ह्या इन्सिडंटाचेर अंजून पुलीस कारवाई करतात. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. संजय स्कुलाचें वोकेशनल सेंटर परत सुरू केलें ना जाल्यार पर्पल फेस्ट काळें जावं येता. 4 म्हयन्यां पयलीं संजय स्कुलाच्या एका भुरग्याक पडून मरण आयिल्लें तेन्ना सावन वोकेशनल सेंटर बंद आसा. भुरगीं घरा. शेनवारा पालकांनी आझाद मैदान गाठलें. मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करून परत सेंटर सुरू करचें वा पर्यायी वेवस्था करची म्हण मागणी. नाजाल्यार पर्पल फेस्ता वेळार निदर्शनाची शिटकावणी. Last 3 months, the Sanjay School Vocational Center has been closed because the building is unsafe for the for people to conduct the classes. The building is unsafe. So last 3 to 4 months, this thing has been closed. Last month, along with the parents and we went and met the member secretary, and she said that they have tried lot of things, but they are not getting a place to make the to give the they do not have place to start the classes. 15-20 days back we asked the honorable chief minister for an appointment, because not only he is the chief minister but he is also the education minister, and all the buildings, which is the SCRT building or any other building, is coming under him. But even after 20 days, he has not made time of even 10 minutes to meet the parents. And 5 days back, we met even the honorable, we called up the honorable social welfare minister and requested him to meet the parents to come to an amicable solution to the problem. But even after 5 days, he has not made time of even 10 minutes to meet the parents. आमची मागणी आहे, ह्या भुरग्यांक जी घरा 4 म्हयने दवरल्या तांकां खंयच तरी एक adjustment karat. You all are spending so much of money on this purple. Why you all are not spending certain amount for this new structure? It's coming from the corporate world by way of cash, donations, whatever it is. So it is nearly 30 crores. Can you imagine 30 crores are sent for just for 7-8 days of event? When you attend it Purple Feast, you will come to know what is meant by Purple Feast. It is nothing but event. No care, nothing for the children. Only what they will do, they will give these wheelchairs or whatever it is, and they will take photographs with the chief minister or all dignitaries with these people, with these boys, and very next moment they will forget them. प्लस साहेब म्हणजे आम्ही आमकां दुसरे ऑप्शन आसा, जशें की हायकोर्टान वचपाचें या पर्पल फेस्टाकूय प्रोटेस्ट करपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसा. पूण आमी पळया आयज कितें सीएम येता जाल्यार कितें उतर दिता जाल्यार पळया. लोकां कडच्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान राना हक्काच्या केसींचो निकाल लावंक वेळ लागता. क्लेम घालतल्यांनी अधिकाऱ्यांक आधार करचो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. 10,000 क्लेम आयल्यात. 31 जानेर मेरेन जाता तितल्यो सेटल करपाचो टार्गेट. ह्यो केशी कश्यो तडीक लावं येता ताचेर खंय बसका जायत आसा. 26 जानेवारीक खासा ग्रामसभा. फॉरेस्ट रायट क्लेम रिवायव करपा खातीर मिटिंगो घेतल्यो. जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला. 3 गजाली आसता. पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताच्या उपरांत ग्रामसभा, ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप. आमी हे सगळें पळयल्या उपरांत ज्यो 2-3 गजाली लक्षांत आयल्यो, ग्रामसभेक ते लोकूच येयना. म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता तांकां कॉपरेट करचे. तेंचेय लोक येवचे पडटा. FRC ज्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तातूंतलो एक मेंबर तरी मिनिमम टू मिनिमम येवपाक जाय. तो जर मेंबर आयलो जाल्यार तें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपलें कॉपरेशन मेळना एकदां. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ज्या सगळ्यांनी क्लेमी घातल्या तांच्यांनी कॉपरेट करचें, तांच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक थंयसर जाग्यार येवचें, आपले सगळे डॉक्युमेंट कितें आसा तितके डॉक्युमेंट सबमीट करचे. आनी जर तेंच्यांनी आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक टीम वयता ताका कॉपरेट केलें ना, आनी आपल्याक खूब जागा जायी म्हटली, ही सगळी जागा आपली म्हटली, इन फ्युचर जागा मेळची ना, कारण ही केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहा. 31 मार्च मेरेन FRCच्यो जाता तितल्यो केसी सेटल करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ते वटेन विश्वजीत म्हणटा 6 म्हयने तरी दियात.
तितलो वेळ लागतलो. आमचे फॉरेस्टाचे लोक, डेप्युटी कलेक्टराचे लोक, सर्वेची टीम, तुम्ही तुमचो क्लेम घालात. आमी जितकी जागा ती दिवपाक तयार आहा. आमकां सगळ्यो केसीस, मॅक्झिमम केसीस ती 31 मार्च पर्यंत आमकां क्लियर करपाक जाय. म्हाका दिसता ते म्हाका आमदार म्हणून सत्तरीचो, हांव मंत्री म्हणून उलयना, आमदार म्हणून सत्तरीचो म्हाका दिसता की आनी 6 म्हयने दिवपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे सुवातेर 2 दिसां भितर सुरक्षेचे उपाय करात, नाजाल्यार कारवाय. महापौर रोहित मोन्सेराताची कॉन्ट्रॅक्टरांक शिटकावणी. ताणें पुलिसांक बरोबर घेवन स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें. मजगतीं स्मार्ट सिटीच्या फोंडकुळांत हळणकाराक मरण आयिल्ले ते प्रकरणांत आपाची स्मार्ट सिटीचेर पुलीस कंप्लेंट. मुख्यमंत्री म्हणटात 10 तारखेक खासा बसका. महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या कामाचे पुलिसांक बरोबर घेवन इन्स्पेक्शन केलें. City contractors have broken all the roads. Now problem is even if they have a plan now, there are different contractors, each with their own plan. Now they have broken every single road. Now traffic has become an issue. That is one aspect. More importantly, that is a safety issue. Now look at this for example. Even though they barricaded, anybody who hits this edge, they will still get cut and they will still get injured. Now basics like this also have to be taken care of. You cannot just throw your arms up and be like, we put barricades and leave it at that. Now we are doing safety inspections to make sure that all of this is done. Their reinstatement work also is horrible. Now we have to make sure that everything is done in the proper thing. The death of a person, a young person, is horrible. Now all of us are parents also. If anything like that happened to my child, I'd bury the contractor in this hole only. I've told the smart city people to start finding these contractors and we'll be happy to make sure. CCP also, now I have told the commissioner also, whatever is in the scope of our thing, if we can file police complaints also, we will do that against the contractors. Enough is enough now. Whoever is at fault now, we'll figure out. See, we had written, the moment it happened also, we wrote to the smart city MD, asking him to give us a safety audit within the next 15 days. इन एडवान्स आमकां इन्फॉर्म करचें की खंयचें सेक्शन ते काम करून घेवपाचें आहा पळय तें आमकां इन्फॉर्म करचें आमी तांकां सांगलां आतां. मजगती स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांत आयुष हळणकाराक मरण आयल्या उपरांत आपान स्मार्ट सिटी आड पुलिसेन कंप्लेंट केल्या. आज आमी बाक्या कन्स्ट्रक्शन, पंजीम स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सुडा, मागीर CCP आणि PWD हांचेर एक जॉयंट कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स. वेगवेगळे इन्सिडंट आमी सायट केल्या, आमी फोटोय दाखयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या फाटभुंयेर 10 तारखेर खासा बसका. ची मिटींग दवरल्या, सगळ्या जाणांक आपयल्या. जवळपास 10 तारखे दीस मिटींग जातली. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी मिटींग घेवचें. 100% सगळ्या जाणांक जे आपयली, मेयराक आनी बाकी सगळ्या जाणांक त्या मिटींगेक आपयल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. सोमालिया लागसार हायजॅक जाल्ली कार्गो शीप MV लीला नॉरफॉल्क भारतीय नौदलान रेस्क्यू केली. 15 भारतीयां सयत 21 क्रू मेंबर सेफ. बिरेस्तारा सांजे नॉरफॉल्क हायजॅक जाल्या म्हूण कळटाच नौदळान INS चेन्नईक रेस्क्यू ऑपरेशनाक धाडली. थंय पावन भारतीय कमांडो हेलिकॉप्टरानूय कार्गो शिपार देंवले आनी शिपीर ताबो मेळयलो. भारतीयांचे सोमालियाचेर दर्यांत जैत. मुख्यमंत्री सावंतान इंडियन नेव्हीचे जैताची तुस्त केली. सोमालिया लागसार 5 ते 6 समुद्री चाच्यांनी भारतासावन म्हाल घेवन गेल्ली कार्गो शीप MV लीला नॉरफ्लॉक ब्रेस्तारा सांजे हायजॅक केल्ली. खबर कळटाच भारतांतल्यान कार्गोक रेस्क्यू करपाक ऑपरेशन सुरू जालें. INS चेन्नई रेस्क्यू ऑपरेशनांत शुक्रारा सांजे INS चेन्नईन लीला नॉरफ्लॉकाक सोदून काडली. उपरांत भारताचे मरीन कमांडो हेलिकॉप्टरांतल्यान लीला नॉरफ्लॉकार देंवले. शीप सॅनिटायज केली. शिपीवेले सगळे सेफ. रेस्क्यू ऑपरेशनाक नेट दितनात शीप सोडात म्हूण समुद्री चाच्यांक शिटकावणी दिली. कांय वेळात समुद्री चाच्यांनी शीप सोडली. 15 भारतीयां सयत 21 जाणांचो क्रू सेफ. मिशन फत्ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एमर्जन्सी सर्व्हिसीचो गॅप उणो करूंक आरोग्य खात्यान पावलां उखलूंक सुरवात केल्या. नव्या बिल्डिंगांक एडवान्स पॅरामेडिक्स आनी AED डिवायस बसयले मेरेन ऑक्युपन्सी दिवचे ना, आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयलो. हे नजरेन कॉलेजी आनी सेल्फ हेल्प गटांक वैजकीय अरिश्टकालीन प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण दिवपाचो आरोग्य खात्याचो प्लान. ओवरऑल आमी जे पयलीं थरयताले की एमर्जन्सी सर्वीस आनी हेजे आउटरीच हे कशें गॅप आमी कमी करपाचो. हे एमर्जन्सी सर्विसेचो जो गॅप आहा, तुमीच म्हणटा न्ही गॅप आहा, आमी ऑलरेडी प्रपोजल मुख्यमंत्री कडेन धाडला एम्ब्युलन्स वाडोवपाचो. तो आपल्या जाग्यार, तो विशय वेगळो आहा. आतां आमचे कडेन व्हडले बिल्डिंग्स, व्हडले प्रोजेक्ट्स जेन्ना येता, आमी ठरयल्ले आसा आनी नोटिफिकेशन ऑलरेडी काडलेलें आसा दोनी हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमचे टावन प्लॅनिंगान. आमी फायनल आमी जे अप्रुवल दिवंक जाय जो पर्यंत आमी एडवान्स पॅरामेडीक
एंड ते आमचे डिफॅब्रिलेटरचे जे हे आसता रिवायव करपाक AED ते प्रत्येक बिल्डिंगाक इन्स्टॉलेशन केले शिवाय आमचे कडेन कंप्लायन्स असल्या शिवाय आमी तांकां फायनल ऑक्युपन्सी आमी दिवचे ना. लोकांची राहणीमान सुदारपाक आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक त्याच बरोबर लायफस्टायल प्रोटेक्शन आनी लायफस्टायलाचेर लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आहे. आरोग्य खात्यानूच न्हू पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी आनी त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान बी सेपरेट नोटिफिकेशन येतले. आयजच्या दिसा हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान नोटिफिकेशन आयल्या. प्रायव्हेट फॉरेस्टात लोकांक 250 चौखण मिटरात घरां बांदूंक मान्यताय दिवपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक विश्वजिताचो येवकार. Because there are a lot of genuine people. The surveys that have been done are being re-looked at in certain cases. So it's good if the government of India has taken a decision, and he has very clearly said for your personal use, a single dwelling unit of 250 square meters. I think it's a good decision. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश रावत. एका महिन्या पयलीं वास्को एका घरांत जाल्ल्या सिलिंडर ब्लास्टांत 2 बायलांक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात वास्को पुलिशेन आतां दोगांक अटक केल्या. घडणुकेंत आरोपी अनुराग सिंग राजावत आनी ताचे आवयक अटक जाल्या. ब्लास्टांक अनुरागाची घरकान्न आनी माय सोंपिल्ली. पुलिशेन म्हयनोभर खोलायेन चवकशी करून अनुराग आनी आवयक अटक केल्या. आवयचेर हुंडाबळीचें कलम लायलां. केशींत कलम 302 जोडला. काकोण्या महादेवाच्या देवळाच्या वाठारांत कन्नड सांस्कृतीक भाशेंतलो 10व्या शेंकड्यांतलो शिलालेख मेळ्ळा. राजेंद्र केरकाराक तो मेळ्ळो. ताणें तो जाणकार टी मुरगेशीक अभ्यासूंक सांगलो. इतिहास अभ्यासकांक हो शिलालेख म्हत्वाचो. मुरगेशी प्रुडंटा कडेन उलयलो. शिलालेखांत कदंबकालीन तलारा नेवय्याचो पूत गुडय्याच्या मरणाचेर शोक भावना उक्तायल्या. काकोडा कन्नड आणि संस्कृत भाषेन बरयल्लो शिलालेख सापडलो. इतिहास अभ्यासकांक खातीर महत्वाचो. पुरातत्वशास्त्रज्ञ प्राध्यापक टी मुरुगेशी प्रुडंटा कडेन उलयलो. An inscription which was found in Mahadeva temple. My good friend and a great environmentalist Rajendra Kerkar brought this inscription to my notice. Talara Nevaya, who lost his son in this victorious battle, lamented his heroic son and erected this beautiful inscription in the premises of Mahadeva temple, Kakoda. But on the basis of the paleography, that is the style of writing, we come to the conclusion that the inscription was written in the 10th century character. शिलालेख पयलीं खंय प्राध्यापक राजेंद्र केरकाराक दिश्टी पडिल्लो. हो जो शिलालेख आसा तो तळारा म्हणून जो त्या मंडलाचो प्रमुख आसलो त्याचो चेडो जो आसा तो गुंडय्या तेनी जे बंदर आसा गोपुरा बंदर ते घेताना तो यशस्वी जालो पूण ताका मरण आयलें आनी ताची याद जी आसा ही चंद्र सूर्य आसा मेरेन उरची देखून त्याच्या बापायन हो जो शिलालेख आसा तो निर्माण केलेलो आसा. लोकांक अशा तरेच्यो शिलालेख ताम्रपट सापडल्यार सांगात म्हूण डॉक्टर रोहित फळगांवकराचो उलो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हो एक गांवाचो नांवाचो उल्लेख करतना गोपूर म्हूण ताणें डिसायफर केल्लें आसा. सो आतां गोवे म्हणजे गोवा वेल्ले सद्याचे ताका पयलीं गोपूर म्हणटाले काय आनी ताका वेगळे खंयचो तरी गांव आशिल्लो हें आमकां कळपाक जाय. सो इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्स्क्रिप्शन. आनी सेकंडली सच इन्स्क्रिप्शन्स आनी गोंयांत 2-3 कडेन आसा ज्या लोकां कडेन अशी शिलालेख किंवा ताम्रपट तांचे कडेन कस्टडीन आसतले ते ताणें डिसायफर करून गोंयच्या हिस्ट्री खातीर एक वेगळे तरेचें वळण दिवचें. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. शिवोले 5 पिलरांचो पास्टर डॉमिनिकाक तडीपार करचो म्हण उत्तर गोंय एसपीन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक बरयला. धर्मांतर आनी करणी करता म्हण म्हापशे पुलिसेन ताका धरिल्लो. 3 दिसां उपरांत जामनीचेर सुटलो. मजगतीं डॉमिनिकाचे समर्थक उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. डॉमिनिकाची खंय तसली कार्यावळूच जावना. Mapsa police had recently booked Pastor Dominic D'Souza and his wife Joan for conducting black magic and forceful conversion. Later on, Dominic D'Souza was arrested. But later, Dominic is released by Mapsa court on the conditional bail.
Now the North Goa SP has written to the North Goa collector to extradite Pastor Dominic D'Souza and his wife, contending that he has been involved in more than one cases of forceful conversion and destroying peace of the society. Now it is up to the North Goa collector to take a decision on the written communication by North Goa SP. On the other side, supporters of Pastor Dominic D'Souza have also met North Goa collector requesting not to extradite Dominic and his wife, contending that these are fake cases. News about SP yesterday, and we felt it very bad that a pastor, a priest who's been religious, who's been transforming criminals into the good citizens, he has been suggested by Honorable SP to send it to the Tadipar, which is not very fair. When we've gone through the records of Pastor Dominic and John, all those cases, it's very evident that there is not a single evidence that they have found about the conversion. Because today they may be targeting Pastor Dominic and Sister Joan, but tomorrow they will come for everybody. And it's not just about Christians today, it is about each and every religion. All of this is happening only at the time of the election. You see, so many other problems are there. You have law and order problems elsewhere. But instead of catching real criminals, dacoits and thieves, this is what the machinery of the state is being misused for. Mukesh Kumar for Prudent. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करात म्हण गोमंतक उस्कार संघटना तेमाक सोमार मेरेन निर्णय घेयात नाजाल्यार आझाद मैदानार धरण्याक बसपाची शिटकावणी मागणी पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन संजीवनी साखर कारखान्या भायर आंदोलनाचो 5वो दीस मान्य करा मान्य करा मान्य करा मान्य करा मान्य करा मान्य करा संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करात म्हण गोमंतक उस्कार संघटना तेमाक सोमार मेरेन निर्णय घेयात नाजाल्यार आझाद मैदानार धरण्याक बसपाची शिटकावणी आणि आमकां अजून गव्हर्मेंटाचे कोडूच मेळोना. आमी आतां काल पणजे वचून आमचे आझाद मैदानाचे 8 तारखेर सोमार दीस आमी धरणे आंदोलन करपाचें ठरयल्लें आहा. तेन्ना समस्त गोंयकारांक आमचे सगळे सभासद शेअर होल्डर शेतकरी वर्ग सगळे शेतकरी वर्ग यांच्यानी आमकां सगळ्यांनी फूल सपोर्ट दिवचो अशें म्हणून हांव आमच्या संघटने वतीन मागणी करता. आमची परिशद जी आहा ती सकाळी 10:30 चालू जातली आणि संघ आमचे बंद जातले. ना तुमी सीएमाक बीन मेळपाचो कितें डिमांड करतले काय कशें कितें? हय सीएमाक तेणी जर आपयले तर आमी सीएम मेळटलेच नाल्यार आमी अजूनय मागता तेच्या पयलीं जर सीएम आमकां आपोवन व्हरता जाय जाल्यार वेल एंड गूड कित्याक आमकां खर्च आहा थंय वता म्हणल्यार खूब खर्च आहा. जी शुगर फॅक्टरी आशिल्ली थंय इथेनॉल प्लांट घालता म्हणून सरकारान सांगलेलो आणि सरकारान ती ऊस उत्पादक सुविधा समिती केल्ली आणि त्या सुविधे मार्फत सगळे फॉर्मेलिटी जाल्ल्यो आहा. फायनल टेंडरिंगा सुद्दां आयल्लें आणि टेंडरिंगा कोण येना जाता आमी मनीसय हाडून दिल्लो आहा. इतलें करून जर सरकार आमची दखल घेना जायत जाल्यार आमचें दुर्भाग्य म्हणचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो प्रकरणात कोर्टात हाजीर रावपापासून सूट दिवची म्हण पणजेचो आमदार बाबूश आणि ताची घरकान्न ताळगांवची आमदार जेनिफरान मडगांव कोर्टात नवो अर्ज घाला. ह्या आदी बाबूशाक कोर्टाकडच्यान 31 डिसेंबर 2023 मेरेन सूट मेळिल्ली. अर्जाचेर सरकारी आंदोगाद फुडले सुनावणेक जाप दितलो. उपरांत अर्जाचो निकाल. एक्झामिनेशन आम्ही कंप्लीट जालें फुडल्या क्रॉस एक्झामिनेशन कंप्लीट जालें. अक्यूज नंबर 3 आदोगादांचे then certain he has cross examined the witness through accused number 1 and 2. He has asked certain questions which affect the accused number 1 and 2. So that's why he needs to be further crossed on that aspect. Witness कित्याक ती ऑर्डर करपाक जावपा जाय टू एक्झामिन हिम फर्दर ते अलाव करपाक जाय कोर्टान अलाव केलो बरोबर जावपा ना. मेन 1 and 2 केला हां accused number 1 and 2 file for permanent exemption. One is Babush, 2 is Jennifer madam. साळगांव मोसुंडे भायर हॉटेल ऑन व्हील्स. कर्नाटकांतल्यान बस घेवन आयिल्ल्या ट्युरिस्टांनी मोसुंडेच्या दारार खाण जेवण घेवन संवसार थाटलो. येतना जेवण घेवन सगळीं साटली पोटली बसीत भरून घेवन आयिल्ल्यात. थळाव्यांनी व्हिडिओ व्हायरल घाला. गोंयचे ट्युरिजम मसणात. मिस्टर राहुल गावडे ट्युरिजम मिनिस्टर पळय ही बस आनी ही आमची सालिगांवची मोसुंडी. मोसुंडेच्या दारार वचून स्वागत करतात. पळय अतिथी देवो भव.
आमची सालिगांवची मोसंबी सालिगांव. थँक्यू थँक्यू. गोवा जाय पळय पळय काबरी आमदारी गोंया बरें आमदार पळय. गोंयांत नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदीन ह्या खेळा सुवातींचो गोंयकारांक फुडें उपयोग जातलो म्हूण सांगिल्लें. मात तशें कांयच दिसना. तिसवाडी तालुका पावंड्यार अंडर 14 कबड्डी सर्त कंपाल ओपर ग्रावंडार. इंडोर स्टेडियमान आसतनाय भुरगीं वताच्या कडकड्यान खेळ्ळीं. कबड्डीक आयिल्ल्या भुरगीं आनी प्रशिक्षकांच्या तोंडांतल्यान आयकात. आने वाले अनेक दशक होता गोवा के युवाओं के काम आए. क्रीडा क्षेत्रात अशा विविध आयामाने निर्माण जावपी संधीचो फायदो आमचे समेस्त गोंयकार तरणाट्यांक मेळटलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. नॅशनल गेम्सा वेळार ही आश्वासनां दिल्ली, मात प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र. मनाक वायट दिसता एज अ टिचर म्हणून, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून वायट दिसताच. कारण कितें आसा, जेन्ना आमी आतां इंटरनॅशनल लेवलाचेर पळयता, नॅशनलाचेर पळयता, आमचे जे स्टेट लेवलाचेर पळयता, तेन्ना हे भुरगे जर ग्रावंड लेवलाचेर फर्स्ट फेजीन जर त्या स्टँडर्डाचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां मेळ्ळो जायत जाल्यारूच त्या लेवलाचे प्लेयर तयार जातले. न्हय त्या बद्दल कांय प्रश्न ना. निश्चितपणान भुरग्यांक ते मॅटार मेळपाकूच जाय. इंजरीजाचो मेजर हें आसता आनी तो भुरगो जर इंजर्ड जालो जायत जाल्यार नेक्स्ट टुर्नामेंटाक ताका खेळपाक पॉसिबल जावचें ना डिस्ट्रिक्टाक बीन. सो बेजिकली तेंच ताका लागूनच आमी म्हणटा की जें कितें फुडें मेळपाचें आसा तें हांगाच्यान तेची सुरवात जावपाक जाय. स्कूल लेवल म्हणटा तें बेज फावंडेशन ऑफ द एनी स्पोर्ट्स पर्सन आसूं किंवा आनी खंयच्याय फिल्डान कोण भुरगो फुडें सरता, स्कूल हें तेचें बेज आसा, फावंडेशन आसा. तें जर आमी कॉन्क्रीट करीत जाल्यार बरो एथलीट किंवा बरो प्लेयर आमी घडोवंक शकतले. मॅटार खेळपा विशीं भुरग्यांनूय प्रतिक्रिया दिली. मॅटाचेर काय लागना, असले ग्रावंडार लागता पांयांक. फातर बीन लागता, इंजरी जावपाची चान्सीस तुमकां चड आसता. हय. आनी मॅटिंगाचे खेळ एक बरें आसता की तुमकां एक नॉर्मल वेदराचेर खेळपाक गावता, म्हळ्यार वत लागना काय ना. वत लागना. ते बरें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.